प्रितीच्या बाबडनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 26 22 ते 29 पर्यंत 22 to 24. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. दुसऱ्या दिसा थंय एकूच वोडें आसलें आनी जेजू आपल्या शिसां सांगाती त्या वोड्यार सोडूंक नासलो, पूण फकत ताचे शीस गेल्ले. हे सगळे पोलतोडी रावलेल्या लोकांन पळयलें. सोमयान देवाक दिनवासल्या उपरांत तांणी उंडे केल्ले त्या जाग्या लागीं आनीक ओडी तिबेरियासा थावन पावलेली. जेजू थंय नासलो, पूण लोकांन देखलें आनी ताचे शिसूय थंय नात म्हूण पळोवन तो लोक व्हड्यांनी सोडून जेजूचे सोदीक कफरनाहूमा आयलो. जेजू जिविताचो उंडो. तो ताका तोंडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, खरेंच हांव तुमकां सत्य सांगतां, तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय, पूण उंडे खावन धादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन सोरता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेवं नाका, पूण सासणीक जिविताक तोखता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण खुद देवा बापान ताचेर आपलो शिक्को मारलो. तेन्ना तांणी ताका म्हळें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हळें, जाका देवान धाडला ताचेर बावार्थ दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. तांणी प्रितीच्या बाबडनो, आयज आमी जें शिवर्तमान आयकता, ह्या शिवर्तमानान आमी जें वाचलां तें सजमणी मेळोवपाक आमी ह्या सही चिटीन पयलें आमी पोत्तून आमच्या मनान हाडूंक जाय की जेजू सुमार 5,000 लोकांक 5 उड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी तांकां जेवण दिता. आनी तांकां सगल्यांक जेवण दिल्या उपरांत तो दोंगरार वेता मागणी करपाक, लोकांक धाडटा पेले तोडी आनी आपल्या शिसांक व्हड्यार बसोन तांकां सांगता, तुमी दुसरे वाटेन वसा. आनी कितें घडटा, रातीक जेन्ना एकदम वारें येता, एकदम फोर्सान वारें येता, जेजू उदकाचेर चलोन आपल्या शिसां कडेन वेता आनी आमी आयकलां तो शिसां बरोबर वेता आनी ते पेले तोडी पावतात. आतां लोक जो हे वाटेन आसलो, ज्या जाग्यार जेजून मिलाक केल्ली, ते पळयतात जेजू ना, आपले शीस ना, आनी ते जाणो की जेजू आपल्या शिसां बरी वसोंक नासलो म्हणून. पूण जी व्हडीं आसली थंयसर तीच व्हडीं आसली. समजा 5 व्हडीं आसली ती 5च आसली, म्हणून जेजू खंयसर गेलो, दोंगरार ना, हे वाटेन ना, खंय गेलो, पूण तो चलोन गेल्लो उदकाचेर. आनी आतां तो सगलो लोक ते आपली व्हडीं घेतात आनी पेले तोडी वेतात आनी जेजूक मेवतात. आनी जेजूक ती विचारता, तूं केन्ना पावलोय, तूं पेले तोडी केन्ना पावलोय? जेजून सांगूंक जातालें हांव चलोन गेला, पूण तें जेजू सांगिना तांकां. पूण जेजू म्हणटा, तुमी म्हाका मेवपाक आयल्यात, तुमी म्हज्या फाटल्यान लागल्यात, कित्याक तुमकां सगळें जेवण मेवल्लें, फुकट जेवण मेवल्लें. हांवें ती 5 उण्यांनी आनी 2 मासल्यांनी ती मिलाक करून हांवें सगल्यांक आपलें जेवण दिलें, आनी देखून तुमी हें फुकट जेवण मेवपाक तुमी म्हजे कडेन येतात. भाव भयणीनो, आमी आमच्या काळजाचेर हात धरुया आनी आमी खरेंच विचारुया आमकांच, आमी देवा कडेन जेजू कडेन कित्याक येता आमी? जेन्ना आमी रितीराक वेता, जेन्ना आमी इग्रोज मातेन वेता, जेन्ना आमी मागणी करूंक वेता, आमी कितें करूंक वेता? आमकां केन्नाय रितीराक फुकट गाडयो मेवतात, आमकां फुकट जेवण मेवता, आमकां सगळें जें थंयसर आसा बसपाक जागो मेवता, फॅन चालू आसता, एअर कंडिशन चालू आसता, सगळें फुकट, दादोशी जाय तें आमकां मेवता, उदक जाय, आनी तें आमकां फुकट मेळोन आमी कितलें आमचे गडबड आमचो आसता, हें गुडगुणाचें, हें ना, हें मीठ ना, हें गोड ना, हें साकर ना, सगळें तें आमी वस्तू करता, पूण तें सगळें आमकां फुकट मेवता.
पूण खरें म्हणल्यार आमी त्या रितीराक आमी इग्रोजेन कित्याक वेता ही देवाची शिकवण मेळोवपाक ही शिकवण जी आमकां जेजून आमकां ती मेळता जेजूची ती आमी दुसऱ्यांक बरी सांगपाक वा फकत आमचे मागणें देवा कडेन घालपाक जेजू म्हाका हें जाय जेजू म्हाका तें जाय म्हाका म्हज्या घरकाराक म्हाका शिर्वीस जाय म्हज्या चेड्याक दुबाय वचोंक जाय म्हाका म्हज्या चलयेचो एक बरो घरकार जाय म्हाका म्हज्या भुरग्यांचें बरें पळोवंक जाय हेंच मागणें आमचें जाता कित्याक आमी फकत देवा कडेन ह्याच मनशां भाशेन येता कित्याक जें आमकां मेळता आमी फकत जें आमी जेजू कडसान आमकां मेळटलें ताका लागून आमी येता पूण खरें म्हणल्यार जेजू कितें म्हणटा आयज जेजू आमकां कितें सांगता हे शेवटतो भाव भयणीनो तो म्हणटा तुमी म्हजेर भावार धरात भाव भयणीनो जेजू कितें म्हणटा ताची उतरां हांव तुमकां सांगता तो म्हणटा जाका देवान धाडला ताचेर भावार धरात हेंच तें देवाक जाय तें काम म्हणजे देवाचें काम कितें भाव भयणीनो आमी म्हणटा आमी खूब करता आमी जेन्ना इग्रोज मातेन वता आमी बांक पुसता आमी खूब आदार करता आमच्या इग्रोज मातेन पूण हें जे हो जो आदार करता आमी हें देवाचें काम हो देवाचें काम जेजूचेर भावार धरपाक पूण भाव भयणीनो असल्यो वस्तू आमकां कोण सांगिना की जेजूच्या उतराचेर भावार धरूंक जाय तें कोण सांगिना आमी फकत इग्रोज मातेन येवंक जाय मातशें बांक क्लीन करपाक हें काम करपाक आमच्या इग्रोज मातेन सगळो लायनीन बरोबर लोक येता आनी कोवीड दिसांनी आमी येता कित्याक आमच्या मदें जेन्ना आमी चलता आमच्या मदें 1-2 मिटर हें जागो आसूंक जाय म्हणून सगळो लोक तो पळयता मास्क घालून पळयता हें सगळें करूंक आमी इग्रोजेक माती येता पूण खरेंच आमी देवाचें उतर आयकोपाक ती बरी खबर जेजूची आयकोपाक तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवीन पाळपाक ही बरी खबर जी आमी पाळून आमकां जैतिवंत जिवन आमी जियेता तें दुसऱ्यांक खबर सांगपाक हें आमी येता काय आयज भाव भयणीनो आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता बरे भाशेन आयकात जेन्ना आमी जेजू कडेन येता जेजूच्या उतराचेर आमी भावार धरुया जें जेजून आपल्या उतरान बरोवन दिलां आमकां ह्या पवित्र पुस्तकान हें आमी आमच्या काळजान धरून हें आमी दिसपट्ट्या जिविनान आमी करुया आनी जेन्ना आमी हें दिसपट्टें जिवीत हें देवाचें उतर आमी पाळटा खरेंच आमी जेजूक आयकता ताच्या उतरा वरवीं आमी जैतिवंत जिवीत जियेतले आनी जैतिवंत जिवीत जिवन आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर हें शिवर्तमान ही जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतले तेन्नाच आमकां सगळें देवाचें जें आमकां देवान येवजिलां ह्या संवसारान तें आमी करूंक पावतले ना तर भाव भयणीनो ह्या लोकां भाशेन आमकां फुकट जेवण आमचे मागणेक हें कर तेंच आमचें जिवीत जातलें आनी जेन्ना आमकां तें मेळचें ना कित्याक आमी देवाचें उतर पाळिना आमकां फकत जाय देवा कडसून तेन्ना आमी देवाचेर आड वेतले हाचेर आड येतले ताचेर आड वेतले आनी खरेंच आमी क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावचें ना देखून आयज ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर धरुया आनी जें जेजून सांगलां आमकां ताणें कितें म्हणलां जेजूचेर भावार धरात ताच्या उतराचेर भावार धरात जेजूचेर भावार धरता म्हणजे ताच्या उतराचेर भावार धरुया तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिविनान आमच्या काळजान रिगून तें आमी पाळून आमी जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवन हें आमी जेजूच्या राजान आमी भितर सरोन हें आमी स्वर्गारी आसल्या भाशेन हें जिवीत सारुया आनी एक दीस जेजूक आमी जेन्ना मेळटले तेन्ना आमकां हो इनाम जो ताणें फावो केला तो आमकां मेळूंक आमी वावरुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सर्गीच्या बापाचो आमच्या जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो दीस हांव तुमकां सगल्यांक आवडयतां.